फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्स. स्पेन आणि फ्रांस यांचे मजगती जाल्ले सेमीफायनल मॅची बद्दल तुमकां नियाळ. 16 वर्सां उपरांत स्पेनान वर्ल्ड कप सर्तींतले फायनलींत पावंडो हुपलो. फाटल्या 2 वर्सां पयलें युरो ट्रॉफी जिखिल्ल्या स्पेनान फ्रांसाचेर 2-0 फरकान जैत मेळयलें. डॅलस हांगासर जाल्ले हे मॅचीक फ्रांस स्पेनाचेर शेक गाजयतलो आनी फायनलीक परत वतलो अशें सगळ्यांक दिसतालें. हेचे पयले 2 फावटी 2018 आनी 2022 वर्सां फ्रांसान वर्ल्ड कप फुटबॉलांतली फायनल हुपिल्ली. 2018 वर्सा तांकां वस्तादपण मेळिल्लें, जाल्यार 4 वर्सां फाटीं कतारात 2022 वर्सा ते उपवस्ताद थारिल्ले. पूण स्पेन पंगडान ह्या मॅचीत खूबच बरो खेळ केलो. तेंचो वेगवान खेळ आनी चपळ खेळ खूब बरो जालो. त्याच वेळार त्यांनी तंत्रशुद्ध खेळ करतना फ्रांसाक संदी दिवंक ना आनी दोनूय अर्दांक दरेकी एक गोल करून आपली टिमीक फायनलीक व्हेलो. हे पयले 2010 वर्सा स्पेनान फायनलीचो पावंडो हुपिलो आनी त्या वेळार त्यांनी फायनल जिखतना पयले फावट वर्ल्ड कप जिखपाचो पराक्रम केल्लो. आतां 16 वर्सां उपरांत ते फायनल जिखतले की उपवस्ताद थारतले हें हेचे फुडें दिसतलें. तेंच्या समोर अर्जेंटिना आनी इंग्लंड हांचे मजगती जावपाची आसा दुसरी सेमीफायनल. हांचे मदलो जो जैतवंत पंगड उबो रावतलो. फायनल उमळशीक वाडोवपी आनी खूबच उत्कंठावर्धक जातली अशें दिसता. डॅलस हांगासर जाल्ल्या सेमीफायनलीक स्पेना खातीर मिकेल ओयारझाबाल हाणें 22व्या मिनटाक पेनल्टी फटक्याचेर पयलो गोल केलो. ताच्या उपरांत 58व्या मिनटाक तांचो डिफेंडर पेद्रो पोर्सो हाणें दुसरो गोल केलो. अशा रितीन स्पेनान मॅच जिखून आपली वाटचाल फुडें दवरली. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या सर्तींत ह्या वर्ल्ड कप सर्तींत स्पेन एकदांय हरूंक ना. ताणें पयली मॅच गोल बादाबाद दवरले उपरांत शेगीत 6 मॅची जिखल्यात. किलियन एम्बापे, उस्मान देम्बेले, मायकल ओलिस आनी ब्रॅडली बार्कोला अशे बरे फॉरवर्ड फ्रांस पंगडांक आसले. ताका लागून फ्रांसाचें पारडें जड दिसतालें. पूण स्पेनाच्या पंगडान फ्रांसाच्या पंगडाचो पुराय अभ्यास केल्लो आनी त्यानुसार तांणी जो किलियन एम्बापे आसा ह्या सर्तींक तांणी 8 गोल केल्यात, 3 असिस्ट करून तो गोल्डन बुटाच्या शर्यतींक आसा ताकाय मोकळीक दिवंक ना. हाका लागून एम्बापेक गोल करप शक्य जावंक ना. त्याच वेळार स्पेनाच्या पंगडान संदी मेळटा तशी आपलो बचाव भक्कम दवरलो आनी फ्रांसाच्या पारड्यान वचून तेंचेर दबाव घालपाचो प्रयत्न केलो. हाका लागून फ्रांसाक आक्रमण करप तशें शक्य जावंक ना. 22व्या मिनटाक स्पेनाच्या पंगडान आक्रमण केल्लें. ह्या वेळार फ्रेंच पंगडाचो लुकास डिन्ये हांणी एक चूक केली. तेणी पेनल्टी क्षेत्रांत स्पेनाचो तरणो खेळगडो 19 वर्सां पिरायेचो लामीन यमाल हाका लात मारली. ताका लागून रेफ्रीन स्पेनाक पेनल्टी फटको दिलो. ह्या वेळार हो पेनल्टी फटको घेवपाक उबो रावलो तो ओयारझाबाल. समोर आसलो फ्रांसाचो गोलकीपर मायक मेनो हो पेनल्टी शॉट आडोवपाक मानलो जाता. पूण ह्या वेळार ओयारझाबाल हाणें वेवस्थीत अंदाज घेत गोलकीपर डाय मारचे पयलेच गोल नेटांक मारून आपल्या पंगडाक पयली गोल मेळून दिलो. तेजे उपरांत 30व्या मिनटाक फ्रांसाक एक धक्को बसलो. फ्रांसाचो सेंटर बॅक खेळगडो एका दुखापत जाली जेचें नांव आसा विलियम सालिबा. ताका दुखापत जाल्ल्यान तो फुडली मॅच फुडें खेळूंक शकलो ना. हाका लागून दिदिये देशो जे कोच आसले फ्रांसाचे टिमीक खूब बेगीन तांकां सबस्टिट्यूट खेळगडो दवरचो पडटलो आनी तेणी मॅक्सन्स लाक्रोय हाका ग्रावंडार धाडलो. तेज्या उपरांत फ्रांसाचें नियोजन हारलें. ह्या वेळार स्पेन पंगडाच्या फाबियन रुईस हाका गोल करपाची संद आसली. पूण निमण्या वेळार तो अचूक फटको मारूंक शकलो ना आनी हेचो लाव फ्रांसाक जालो. अशा रितीन पयल्या हाफाक स्पेन पंगड 1-0 असो आघाडीर आसलो. सेकंड हाफाचे खेळ सुरू जाल्या उपरांत 13 मिनटांनी
स्पेनाचे दुसरो गोल जालो. पेद्रो पार्रो हाणें हो गोल केलो. ताका डानी ओल्मो ह्या खेळगड्यान रिवर्स पास दिलो आनी तेजो तेणें फायदो घेतना मॅन्युओ जो गोलकीपर आसा फ्रांसाचो ताका चोखून गोल केलो. तेजे उपरांत 61व्या मिनटाक स्पेनाच्या खात्यान आनीक गोल जावपाचो, पूण ह्या वेळार लामीन यामाल हाचो गोल ऑफसायड ठरलो आनी स्पेनाची आघाडी 2 गोलां पुरती मर्यादीत उरली. ह्या मॅचीक आमी जर पळयलें स्पेनान फ्रांसाच्या खेळगड्यांचो पुराय अभ्यास करून खेळ केलो तितलो. तेंच्या बचाव खेळी पोर्रो, अमेरीक लापोर्ते, पाऊ कुबार्सी, मार्क कुकुरेला हाणें आपलो पंगड मजबूत खेळ करतलो हाची दक्षता घेतली. जाल्यार मिडफिल्डिंग तेंचो कॅप्टन रॉड्री, फाबियन रुईज, एलेक्स बायना हाणें आपल्या फॉरवर्ड लायनीक बरो उपयोग जातलो असो खेळ केलो. जाल्यार फॉरवर्ड लायनीक ओयारझाबाल, यामाल आनी ओल्मो हाणीं फ्रेंचांचो जे डिफेन्स आसले तेजेर दबाव घातलो. हेका लागून फ्रांसाक आपले फुडले पावले वचप शक्य जावंक ना. हेचे पयले फ्रांसान सलग 3 फावटी फायनल पावंडो हुपिलो, पूण ह्या वेळाक दिदिये देशॉ जे वर्ल्ड कपांतले 26वो मॅच खेळटाले कोच म्हणून हो एक विक्रम जालो, पूण ह्या 26व्या मॅचीक तांकां आपल्या टिमीक जैत मेळप शक्य जावंक ना. हाचे पयले शेगीत 3 वेळा दोनूच पंगड फायनलीक पावलात. हेतूंक पश्चिम जर्मनी 1982, 1986 आनी 1990 वर्साक फायनल पावंडो हुपिलो. जाल्यार ब्राझीलान 1994, 1996 आनी 2002 ह्या वर्साक फायनल पावंडो हुपिलो. पूण फ्रांस पंगडाक ब्राझील आनी जर्मनी हांचे बरोबरी करप शक्य जावंक ना. 1998 वर्साक जेन्ना फ्रांसान वर्ल्ड कप जिखिलो तेन्ना दिदिये देशॉ हे ह्या पंगडाचे कॅप्टन आसले. तेजे उपरांत ते कोच आसतना फ्रांसान 2018 वर्सा वर्ल्ड कप जिखिलो आनी 2022 वर्सा ते उपवस्ताद ठरले. आतां फ्रांसाक फुडल्या पावंड्याचेर तिसऱ्या सुवाती खातीर जे ब्रॉन्झ मेडल मॅच आसा तेज्या खातीर खेळचें पडटलें. आतां तेंचो प्रतिस्पर्धी कोण आसतलो तो अर्जेंटिना आनी इंग्लंड हांचे मॅची उपरांत निश्चित जातलो. ह्या दुसऱ्या सेमीफायनलीचो पराभूत जे संघ आसतलो तो फ्रांसाचो प्रतिस्पर्धी आसतलो. स्पेनान आमी सांगले तशें स्पेनान ह्या वर्ल्ड कपांक शेगीत 7 मॅची अपराजीत रावपाचो पराक्रम केला. हेतूंक तांचे 6 विजय आसात आनी 1 बरोबरी आसा. जाल्यार तेंचो गोलकीपर उनाई सिमोन हाणेंय विक्रम केला. ह्या सर्तींत ताणें 6 मॅचींनी क्लीन शीट म्हळ्यार एकय गोल घेनासतना रावपाचो हो एक विक्रम केला. आतां मेरेन इंटरनॅशनल पावंड्यार पळोवंक गेले जाल्यार स्पेन पंगडान 27 इंटरनॅशनल मॅचीत अपराजीत रावपाचो प्रयत्न, तितूंत 28 विजय आसात, 2 आनी 9 बरोबरी आसात. ह्या 37 मॅची भितर ते एकय मॅच हारूंक ना. हो एक विक्रम जावन आसा. आनी युरोपियन देशांचो जर विचार केलो जाल्यार शेगीत 37 मॅची अपराजीत रावपी स्पेन हो एकमेव देश आसा. मिकायल ओयारझाबाल हो खेळगडो स्पेनाचो ह्या स्पितींत तेणी 5वो गोल केलो. अशा रितीन वर्ल्ड कपांक स्पेना कडल्यान 5 गोल करपी तो तिसरो खेळगडो थारला. ओयारझाबाल हाणें ह्या वेळेर पेनल्टीचेर गोल केलो. हाचे पयले ताणें केल्ले गोल हे फील्ड गोल आसले. फ्रांसान ह्या सर्तींत ह्या वर्ल्ड कप सर्तींत शेगीत 6 मॅची जिखिल्यो. तेजे उपरांत तांकां ही नॉकआउट जी म्हत्वाची मॅच आसली सेमीफायनल पावंडाक हार घेवची पडली आनी अशा रितीन तेंची जैतवंत जी मालिका आसली ती खंडीत जाली. फ्रांस आनी स्पेन हांचे मजगतीं ज्यो मॅची जाल्यात तितूंत 39वी मॅच आसली ही आनी स्पेनान 19 वेळा फ्रांसाचेर जैत मेळोवपाचो पराक्रम केला. मॅचीच्या उपरांत स्पेन पंगडाचो कोच लुईस दे ला फुएंते हाणें सांगलें की वर्ल्ड कपा खातीर आमी 4 वर्सां तयारी करतली. आमी दोळे मुखार एकच ध्येय दवरिल्लें की वर्ल्ड कप जिखपाचें आनी त्या दृश्टीन आमची वाटचाल सुरू आसली. हे मजगती आमी युरो ट्रॉफी जिखले आनी बाकीच्या इंटरनॅशनल मॅचींनी आमी बरो खेळ केलो. ह्या टप्प्यार आमी पावलात ताका आपले सगळे टिमीचे जे खेळगडे आसात तेंची मेहनत कारणीभूत आसा. हे खेळगड्यांनी एक बरी बांदिलकी, एकजूट दाखयली, निस्वार्थपणान खेळ केलो आनी आपली गुणवत्ता सिद्ध करतना दुसऱ्या पंगडाक वर्चस्व मेळोवंक दिवंक ना. ताका लागून आमी ही सेमीफायनल पावंडो जिखून फायनलीक वचूंक शकले अशें फुएंते हाणें सांगलें. वर्ल्ड कपाची दुसरी जी सेमीफायनल मॅच आसा ती इंग्लंड आनी अर्जेंटिना हांचे मजगतीं जातली. ह्या मॅची बद्दल सगळ्यांक उत्सुकता आसतली. इंग्लंडान
ह्या टुर्नामेंटाक आनी अर्जेंटिना जे फाटले वस्ताद आसात, अर्जेंटिनान 2022 वर्सा हे वर्ल्ड कप जिखिल्ले, जाल्यार इंग्लंड 1966 उपरांत वर्ल्ड कप जिखूंक शकलो ना. दोनूय पंगड परत एक फावट वर्ल्ड कप जिखपाच्या शर्यतींत आसात. आतां एक दोनूय पंगडाच्या ह्या वर्ल्ड कपांतल्या कामगिरीची एक धांवती नदर घालुया. इंग्लंड रावंड रॉबिन मॅचीन यल गटांत खेळ्ळो. तांणी क्रोएशियाचेर 4-2 आड अशें जैत मेळयलें. उपरांत घाना आड तांकां गोलशुन्य बरोबरीचेर समाधान मानचें पडलें. पनामाचेर 2-0 अशें जैत मेळून तेमी फुडलो पावंडो हुंपलो. तेजे उपरांत रावंड ऑफ 32 फेरयेन कोंगो DR पंगडाक तांणी 2-1 आड अशें हरयलें. उपरांत इंग्लंडान रावंड ऑफ 16 फेरयेन मॅक्सिकोचेर खर प्रतिकार माग फुडें उरतना 3-2 अशें जैत मेळयलें. क्वॉर्टर फायनल मॅचीक त्यांनी नॉर्वेचेर 2-1 अशें जैत मेळयलें. इंग्लंडची ह्या वर्ल्ड कपांतली एकूण कामगिरी पळयली जाल्यार 6 मॅचींनी तेमी 5 मॅची जिखलात आनी 1 बरोबरी आसात. हेचो अर्थ ह्या टुर्नामेंटाक ते अपराजीत आसात. तांणी 13 गोल केलात आनी 6 गोल खेळ्ळात. हेका लागून 6 गोल घेतल्या लागून तांकां आपल्या डिफेन्साचेर मातसो लक्ष दिवचें पडटलें हें स्पश्ट दिसता. एकूण तेमी ह्या सर्तींत 2 मॅचींनी क्लीन स्वीप दवरला. तेंचे प्रतिस्पर्धी अर्जेंटिना ह्या रावंड रॉबिन मॅचीक जे गटांत आसले. अल्जेरिया आड त्यांनी 3-0, ऑस्ट्रिया आड त्यांनी 2-0, जाल्यार जॉर्डना आड 2-1 अशें जैत मेळयलें. तेजे उपरांत रावंड ऑफ 32 फेरयेन केप वेर्दे पंगडाक तेमी 3-2 अशें हरयलें. जाल्यार रावंड ऑफ 16 फेरयेन इजिप्ता आड 2 गोलांनी फाटीं पडूनय त्यांनी मागीर मुसंडी मारतना 3-2 अशें परत जैत मेळयलें. जाल्यार क्वॉर्टर फायनल मॅचींनी स्वित्झर्लंडाक तेमी 3-1 अशें हारयलें. एकूण जर कामगिरी पळयली जाल्यार 6 मॅचींनी 6 जिखपी अर्जेंटिना पंगड बळीश दिसता. तांचो नामनेचो खेळगडो लिओनेल मेस्सी हो गोल्डन बुटाच्या शर्यतींत आसा. तेणी 8 गोल केला, 2 असिस्टाची नोंद केला. एकंदरीत ह्या सर्तीन अर्जेंटिनान 17 गोल केले. हो एक विक्रम आसा, कित्याक आतां गोल तितूंत तेंचो पयलो नंबर आसा. जाल्यार 6 गोल त्यांनी घेतला. ताका लागून तांकांय आपल्या डिफेन्साचेर मातशी नजर दवरची पडटली. एका मॅचीक त्यांनी क्लीन शीट दवरला. एकूण जर इंटरनॅशनल लेवलचेर पळयलें जाल्यार इंग्लंड आनी अर्जेंटिना हांचे मजगती 14 मॅची जाल्यात. तितूंत इंग्लंड 6 मॅचींनी जिखला जाल्यार अर्जेंटिना 2 मॅचींनी जिखलात. जाल्यार 6 मॅची बरोबरीत उरलात. फिफा विश्वकरंडकान तेंचे भितर 5 मॅची जाल्यात. हितूंत इंग्लंड 3 जाल्यार अर्जेंटिना एका मॅचीक जिखला. जाल्यार एक मॅच एक गोल बादाबाद उरली. 1998 वर्सा वर्ल्ड कपांक जेन्ना त्या दोनूय पंगड एकामेका सामकार आयिल्ले तेन्ना 2-2 अशी बरोबरी जाल्ली. उपरांत पेनल्टी शूटआवटाचेर अर्जेंटिनान विजय मेळोवन फुडलो पावंडो हुंपिलो. फिफा वर्ल्ड कपांक जर ह्या दोनूय पंगडां भितर जाल्ले मॅचीचे घेतलो की 5 मॅची हांचे भितर जालात. पयली मॅच 1962 वर्सा जाल्ली. तितूंत रावंड रॉबिन गट साखळीन तेंचे भितर लडत जाल्ली. तेन्ना इंग्लंडान 3-1 अशें जैत मेळयलें. उपरांत 1966 वर्साक क्वॉर्टर फायनली हे 2 पंगड एकामेका सामकार आयले. तेन्ना इंग्लंड पंगड 1-0 असो विजय जालो. 1986 वर्सा जी क्वॉर्टर फायनल मॅच आसली तेन्ना मॅक्सिको सिटी हांगासर जाल्ल्या मॅचीन अर्जेंटिनान 2-1 अशें जैत मेळयलें. ह्या मॅचीक दिएगो माराडोना जो अर्जेंटिनाचो नामनेचो खेळगडो आसलो तेजो हँड ऑफ गोल हो गोल गाजिल्लो. आनी पूण त्याच मॅचीक त्यांनी गोल ऑफ द सेंच्युरी केल्लो. अशा रितीन हँड ऑफ द गोड आनी गोल ऑफ द सेंच्युरी असो एकाच मॅचीक मान मेळोवपाचो मान दिएगो माराडोना हाणें मेळयल्लो. ताच्या उपरांत 1998 वर्सा रावंड ऑफ 16 फेरयेन हे दोनूय पंगड आमने सामने आयले. त्यांचे मजगती 2-2 अशी गोल बादाबाद जाली. पूण पेनल्टी शूटआवटाचेर अर्जेंटिनान 4-3 अशें जैत मेळयलें. आनी निमणी मॅच ह्या दोनूय पंगडां भितर जाल्ली ती 2002 वर्सा. तेन्ना रावंड रॉबिन मॅचीन तेन्ना इंग्लंडान अर्जेंटिनाचेर 1-0 अशें जैत मेळयलें. एकंदरीत वर्ल्ड कपाचेर तेंचे एकमेका आमने सामने जर पळयले जाल्यार इंग्लंडाचें पारडें जड दिसता. आतां आमी जर पळयलें इंग्लंडान फिफा वर्ल्ड कप 1966 वर्सा जिखला. हें एक तेंचें यश सोडलें जाल्यार युरो ट्रॉफी म्हणा किंवा वर्ल्ड कपांक तांकां जैत मेळूंक ना. अर्जेंटिना हो वर्ल्ड कप 3 फावटी जिखिल्लो पंगड आसा. 1978, 1986 आनी 2022 अशे 3 वर्सां तेमी वर्ल्ड कप जिखला. जाल्यार फिफा कॉन्फेडरेशन कप त्यांनी 1 वेळ जिखला. आनी कोपा अमेरिका जो सावथ अमेरिकन चॅम्पियनशीप अशेंय म्हणटात ते 16 वेळा जिखपाचो तांचो विक्रम आसा. इतिहास पळयलो जाल्यार अर्जेंटिना आनी इंग्लंड हांची मजगती जावपी मॅच ही उमळशीक वाडोवपी आनी उत्कंठावर्धक जातली अशें दिसता.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्हीच्या अपडेट्सांक आज इतलेंच. परत मेळुया फुडल्या सेमीफायनलीची, ते इंग्लंड आनी अर्जेंटिना हांचो नियाळ. देव बरें करूं.